शुक्रारा वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याक उजो लागिल्लो. त्या उपरांत वाठारात कार्यरत आशिल्ले सगळे बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड बंद उडयतले असो इशारो आमदार आंतोन वास हाणें दिल्लो. वेर्णाचो स्क्रॅप यार्ड कितलींशींच वर्सां जालीं थळाव्यांक सतायता. ह्या स्क्रॅप यार्डांतल्यान सोडपी कॅमिकलाक लागून थळाव्यांनी शेतां कोसोवपाक लेगीत सोडली खंय. जोसेफाच्या फामिलीन तर स्क्रॅप यार्ड मालका कडेन खंयच्याय अर्थीक वेव्हाराचो आस्पावय न्हयकारलो. तशेंच फाटल्या 3 वर्सां सावन स्क्रॅप यार्डाक विरोध करत आशिल्ल्याचेय सांगले. ह्या स्क्रॅप यार्डाच्या धनयान फकत आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर जोसेफाचो वापर केल्लो असोय दावो करत हो बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड मोडून बेगोबेग जमीन निवळ करची अशी मागणी तांच्यांनी केली. और कल इधर 12:50 को हम लोग अपना मस्जिद को गया था, हमारा जुमा का दिन था ना, तो उधर जब भी हम लोग इधर से निकला ना तो इधर आग भी कुछ भी नहीं था. ठीक है, मस्जिद को पहुंचा, हमको 1:35 को कॉल आया, मतलब इधर आग लगा बोल के. तो मैं आया, उधर से भागता हुआ आया, देखा अभी जिधर जिधर आग लगा है ना वो लोग हमारा नाम रख रहा है. ठीक है, हम तो इधर कल नहीं था, हमारे पास वीडियो का रिकॉर्डिंग है, 10 लोग गवाही है, उन्हीं का आदमी हम लोग के साथ में था. और मतलब ये लोग इधर इतना कचरा पट्टी करके खुद लगा के बाद में हमारे ऊपर डाला है बोल के. वो जगह बगा पुलिस को उठा के लेके गया क्या? पुलिस 5 लोग का अड्डा होने के बाद में पुलिस हमको कैसे उठा के लेके गया है? 5 लोग को अरेस्ट करना मांगता है ना है? वो लोग बोला ऐसा, हम भी तो बोला वो लगाया, हम तो नहीं बोला ना, वो लोग खुद लगा के हमारे ऊपर डाला है बोल के. अभी तुम्हारा इधर कभी तुम इसका पहले कंप्लेन भी किया था इसके ऊपर? मैं इधर से कम तो 10 बार पुलिस को कंप्लेन दिया, हमारे पास सबूत है. पर सबको लोग को बोला, कोई हमारा सुनता नहीं, उन लोग का सब लोग सुनता है. अभी तुम्हारा जब तुम कल इधर आग लगा तभी तुम किधर था? हम हमारे इधर आग लगा था तो मस्जिद में गया था नमाज को. मस्जिद में तुमको कोई देखा है ऐसा? 10 लोग गवाही देने वाला है. उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मांगा बोलते हैं? हाँ, मस्जिद का वीडियो रिकॉर्डिंग है. तो पुलिस क्या बोला अभी? अब पुलिस बोला मेरे को सबूत दो बोला, तब मेरे को रात को छोड़ा 10 बजे. नहीं, लेकिन ये स्क्रैप यार्ड कभी से चालू हुआ, क्या है इसका स्टोरी? बहुत पहले से चल रहा है, अभी हमको आके इधर 6-7 साल हुआ है बोल के. कितना लोग है इसमें? इधर 5 लोग हैं. ये शरीफ हसन है, सरताज हुसैन है, अतीक फारूकी है, और उधर एक आसिफ का था, और एक हमारा 5 लोग का है. तो उधर वही बात चल रहा था करके ये लोग इधर खुद कचरा पट्टी करके बोला ये आईडीआर देखो ये किया है करके, ये सब फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लेके आया. ये सबूत है. एक आदमी का 2-2 आधार कार्ड, 3-3 आधार कार्ड है. ये सब आदमी अभी जब आप नाम लिया वो सब लोग किधर का है? वो सब मड़गांव में रहता है. फिर जगह इनका है बोलता कैसा है? जगह इनका नहीं है ना हमारा, ना उनका है. कौमदार जगह वो लोग बोलता हमारा जगह है. अगर बोलने को गया, पूछने को बाजू वाला लोग गया ना, खेती वाला, तो उनको मारने को आता है. कोई सुनने वाला नहीं है. स्क्रॅप यार्ड हो हिंगा चलता थंयसर आमी हिंगा बंद कर म्हूण सांगपा लागल्या. जायतीं वर्सां जालीं हांवें जायतीं तेंचेर कंप्लेनां घातलीं. आनीक शरीफ हसेन आनी ते आपूण हो जाग्याचो आपूण ओनर म्हणटा. जेन्ना हांव तेका सांगता ते हो स्क्रॅप यार्ड बंद कर म्हूण कंप्लेन घालता, तो म्हणटा तूं कसलो हिंगा रायट ना म्हणून. हांव ते जो स्क्रॅप यार्ड आहा थिंगा सकयल आमी शेत रोयताय. सो आनी आमी एक सायडीन आमी हिंगा रावताय, आमची हिंगा घर आसा. आनीक शरीफ हसेन जो म्हणटा तो आमकां इतले त्रास हिंग करपा लागलो की तुमकां हिंग येवपाक कसलो रायट ना म्हणून, तूं हिंग येवपाक कोण काय म्हणून, अशें करून तो आमकां जायते तो आमकां त्रास करपा लागलो भरपूर. सो आनीक तो हिंगा सगळें इल्लीगल तो करपा लागलो. जेन्ना पयलीं मॅटर कितें आहा तो तितलो म्हाका खबर ना, पण 2023 जेन्ना हांव हिंग इनवॉल्व जालें स्क्रॅप यार्डा लागून ह्या शेतकारांची कंप्लेन येयली, तेन्ना हांवें कितें म्हणलें, हे आतां चलो हे बंद करुया. हांव एक तो म्हणटा म्हाका हिंग कांय रायट ना, ओके, बट हांव एक गांवचें म्हणटकीच म्हाका हिंगा सगळें कितें पळय घडटा जाता तें म्हाका हांगसर दिश्टी पडटा. तशें म्हणून हांव मुखार सरलें हें बंद उडोवपाक. आनी जेन्ना हांव बंद उडोवपाक मुखार सरलें म्हणून हो शरीफ हसेन आमचेर भरपूर आमकां त्रास करपा लागलो. आनी तो कितें म्हणपा लागलो, ही जमीन आपल्याची, आमची जमीन ही न्हू, आमी तें केन्नाच म्हणना की ही जमीन आमची म्हणून, बट तो म्हणटा ही जमीन आपल्याची म्हणून. दुसरें म्हणल्यार 114 फॉर्म ही गोंयकारांची शेतांची तो सोदून काडून 4G आधार कार्ड तेणें करून हाडला. ते डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन आसा. पंचायतीन आमी कंप्लेन घातला. पंचायत आमकां ही फूल सपोर्ट करता स्क्रॅप यार्ड हें काडपाक. डेमोलेशन तांकां काडलोलें आनी डेमोलेशन येयलोलें 1 सप्टेंबर 5 डेमोलेशन येयलोलें. ते कित्याक 2 डिपार्टमेंट येवं ना म्हणून बंद जालें. पूण आमचे पंचायतीन तें घातलां डेमोलेशन करपाक लागून. आनी ती पंचायत आखो डिपार्टमेंट भरपूर ते फॉलोअप करताय, ते सगळो प्रोसेस करपा लागून. तू केन्नाच्यान कंप्लेन करता बाय? हांव 2023 कंप्लेन केला.
तेजे पयलीं हे चलताले बिंदास. पयलीं चलताले तेंचे बिंदास चलताले ते. पयलींची तितली म्हाका डिटेल्स कांय तितली खबर ना. जेन्ना हांव मामी बारा शेत रोयपा लागून हांव येयलें तेन्ना हिंगा लोक शेतान बोवाळ बिवाळ घालता तो सगळो आमकां कंप्लेन करपा लागलो. तेन्नाच्यान हांव हितून मॅटरान हांव इनवॉल्व जालें. हांव इनवॉल्व जालें म्हणून शरीफ हसेन सगळे नाक जालोले बोगलांड घालून आमकां त्रास करपा लागलो. काल तें नांव घेतलें तें इट इज बेजलस. तुजें कितें तूं कितें पयलें हिंगा तूं आतां इतले वर्सां शेत रोयता कितें सांगपाक सोदता? हांव शेत रोयतालें जायते वर्सां जालीं मुगेलो शापाय शामाय शेत रोयतालीं. शापाय शामाय हाटल्यान मुगेली माय पाय रोवपा लागलो. माय पायच्या हाटल्यान बीन हांव माय पायच्या हाटल्यान बीन हांव काम करतालें. आनीक आतां ती मुगेली माय पाय बी मेली आनीक त्या शेत बीन हांवूय रोवपा लागलें. आनीक हो शरीफ हसन आमकां सारकें त्रास करपा लागलो. शेतान तेगेले सगळे कॅमिकल येवपा लागलें आनीक ते आमचे सगळे शेत रोयलोले पिड्यार जावपा लागलें. ते स्क्रॅप बंद कर म्हळ्यार तो आयकना जालो आनीक तो तुमी विचारपाक कोण काय म्हण आमकां अशें करून धुपकी दिवपा लागलो. हे भाशेन तो आमकां उलोवपा लागलो. आनीक तो सगळे कोंबडे बोकडे आमच्या शेतात तोरवे बिरे तांब गायलोले ते सगळे ते कुकडां बीन घालून तो खावोवपा लागलो. आमकां जात भरपूर लुकसाण येवपा लागलें. आनी आमची सगळे गांवची लोकां बीन जायते त्रास केले ते शेतां. आमची गांवची लोकांनी ह्या वर्सा शेतां बी तेगे कॅमिकल येवन पिडार जात म्हणून आमची गांवच्या लोकांनी शेतां बी सगळीं पाड गायली. ह्या वर्सा रोयलो नाय. 20 जाणांनी सुमार शेत पाड दवरलें. हे भाशेन तो आमकां करपा लागलो. हिंगा नाका कांयच हे काडपाचें. हे आमच्या गांवची शेतकारांक बी सगळे त्रास जाताय म्हाकाय बी त्रास जाताय. हे आमची गांवची लोकांक त्रास जालोले आमकां नाकाय. हे स्क्रॅप यार्ड नाका हिंगा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.